शेतकऱ्याचे पैसे दिया सारखे तांकां योग्य बाजारभाव दिया आणि तांकां मोकळे करा आणि ते कित्याक तुम्ही करतले आणि मुखार थंय कितें करतले हेंय आमकां कळून दी. दिसता 2-3 दीस आवाज बरो जावं कारण सगळे एक जाल्ले तुझे स्पीकर सर हो जो म्हणटा पळय क्वेश्चन स्पोर्ट्साक विचारता काय रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक विचारता काय घुसपता स्पीकर सर तुवें जें सांगलां पळय स्पोर्ट्सा खातीर आमी जे एक्वायर केल्या जमीन आनी कांय करूं ना म्हणटा पळय हो तुजो प्रश्न कडेन करून दवरल्या कांय करूं ना आनी पयशे दिवं ना मरे हो प्रश्न मरे तुजो आमी जी खंय एक्वायर केल्या पळय थंय आमचो डेव्हलपमेंट चालू आसा आनी आतां तुवें बी म्हणटा पळय ते सगळे स्क्रॅप केला आतां गेली ती थंयची आमी ऑलरेडी स्टेडियम थंय बांदतात पेडण्या 35,000 सिटींग कॅपेसिटीचो स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम हो पेडण्या जाता एक्वायर केल्ली आहा पयशे दिल्ले आहा काम स्टार्ट जाता स्पीकर सर आतां तो जो म्हणटा पळय हे त्याच्या टायमाचे हे सगळे केसीस पैसे तेणेच दिल्ले तितले 50 रुपयान 100 रुपयान तुजे टायमाचे ते आतां तूं जाणा एक्वायर आतां कांय करूं शकना रेट कितलो जाल्लो गव्हर्मेंट प्रमाण रेट दिवपा जाय आतां गव्हर्मेंट कॅपेसिटी आहा एक्वायर करपाक खंयची जमीन ही तेन्ना तो आसतना तेन्ना केन्नाच आवाज करूं ना शेतकाऱ्यांचो स्पीकर सर आतां तळमळून उठला शेतकाऱ्यांची सारकी हें आयल्या तेका तेन्ना करपा जाय आसलेलो कितें तरी मेळटालो तरी ते शेतकाऱ्यांक हांव नसलो म्हाका आन्सर जाय ही जमीन तुम्ही घेतल्या ती स्पोर्ट्सा खातीर घेतल्या तुम्ही थंय स्पोर्ट्स ग्राउंड करतले काय नाका अरे तुवें ऑलरेडी ड्रॉप जालो तुवेंचो तुम्ही शेतकऱ्याक पयशे केन्ना दितले सादे 2 प्रश्न आसा हांव शेतकरी कुटुंबातलो तुका जाय जाल्यार हांवें जे शेत केलां यो आनी पळय म्हजे बरोबर हांव शेतकरी कुटुंबातूच जन्मलो आणि शेतकरी कुटुंबाशिवाय जेन्ना आवाज करपाक तेन्ना करूना तुका सांगता ताका विचार थोडे शेतकऱ्यांची खरी कळकळ आमकां आहा हे गव्हर्मेंट बहुजन समाजाचे आमी खंयच्या शेतकऱ्याचे अन्याय करपाक दिवचे नात आणि जो रेट कायद्यान मेळटा तो कायद्यान आमी दितलेच तूं सांग खंयच्या कायद्यान आमी कमी केला रेट बेश्टेच कितें बंडल ठोक नाका सर आमी हांवें इतलें सांगलां प्रताप सिंग रावजी राणे सिनियर मोस्ट मेंबर शेतकरी कुटुंबातले आमी केल्लें आसा येवन जाय जाल्यार तांणी पळोवचें हांव जाय जाल्यार तुमकां सगळ्यांक व्हरता सर हे गव्हर्मेंट जाल्या उपरांत बाब आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या अंडर अजून खंयच्याच स्टेडियमाचे आमी एक्वायर करूं ना हे पयलींच्यो गोष्टी आतां 1-2 वर्सां पयलीं 1 वर्स पयलीं